फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन सरकाराच्या शिक्षणीक धोरणाचेर खर टिका केल्या। सरकारी शाळांक तिगोवन दवरपाचो आसल्यार तांची मुळावी बांदावळ सुदारपा वांगडाच शिक्षणीक मळार चड गुंतवणूक करपाची गरज आसा। मजगती कंत्राटी एमटीएस कर्मचारी, कोविड वॉरियर आनी कंत्राटी शिक्षक हांचे संबंधित प्रश्न अधिवेशनाक मांडटलो अशें तांणी सांगला। कोविड काळात सेवा दिवपी कर्मचाऱ्यांक अजूनय नोकरी सुरक्षेचो उणाव आसा अशी टिका करीत मुख्यमंत्र्यान तांची सेवा नियमित करची अशें सरदेसाईन मागला। जे मनान लोक येतात हे म्हजे मतदारसंघाचे लोक कामा खातीर येतात, तांचे कितें सोशल इश्यूज आसा ते घेवन येतात। पूण अशे दुसरे लोक येतात ज्यांचेर अन्याय जाता एम्प्लॉयमेंटा खातीर। एक मेजर इश्यू म्हणटा तो टिचर्स, जे भुरग्यांक एक फावंडेशनल स्ट्रेंथ दितात। एक भुरगो जो आमी म्हणटा पिलर ऑफ द फ्युचर, हाका वयर काडपाक जे पयले प्रोत्साहन दिवपी टिचर आसा तांच्यो नोकऱ्यो, तांकां जॉब सिक्युरिटी ना। आनी मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लें आसा हाचे पयलीं की तांकां जॉब सिक्युरिटी मेळटली, कॉन्ट्रॅक्ट आहा ते कन्फर्म जातले। हें फक्त स्टेटमेंटूच उरलां, तांकां न्याय मेळूंक ना। सो तांचे इश्यूज हांव हे एसेंब्लीन घेवपाचो आहा, पूण घेवपाक म्हाका कशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी केन्ना मेळटली हो प्रश्न आहा। ते 3 दिसांचें सेशन, थंय कितले उलोवंक मेळटलें आनी कितें मेळटलें तें आमकां अजून खबर ना। We will have to somehow see to it that we give them justice. एक पॅन्डेमिक जाल्ली आहा, एक महामारी आयिल्ली आहा इश्कोलां बंद पडपाची, आनी इट इज अ सिरियस इश्यू। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन एज्युकेशन। 5% GDP एज्युकेशनान घालून विकसीत भारत जावचें ना। 15% GDP इन्वेस्टमेंट जालो जाल्यारूच विकसीत भारत 2047 जावपाचे इल्ले तरी चान्सीस आहा, ना ते मजून जावचे ना। तो स्लोगनूच उरतलो। कोविड म्हणजे ती महामारी म्हणजे पॅन्डेमिक, आनी पॅन्डेमिकाच्या टायमार जे गोंयकारांनी, जे गोंयचे तरुण भुरग्यांनी वॉरियर्स कशें काम केलें, चड करून आमचे गोंयचे दुयेंत, कोविड दुयेंत जाल्ले पेशंटांक आदार केलो। तांकां सरकारान एक सोलम एश्युरन्स दिल्लें, उतर दिल्लें की तांकां तांचे नोकरेक परमनंट करतले। आतां अशें जालां की तांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो, तांकां काडली आनी सरकार उतराक नेगार गेल्लो आहा। सो सरकारान करूंक जायना। अशें करप म्हणल्यार बेजिकली एडमिनिस्ट्रेशनान फेथ वता आनी हो इश्यू रेज करपाचो वर्दी आहा। म्हणल्यार हो इश्यू रेज करपाक जाय आनी हो एसेंब्लीन आमी रेज करतले। 2021 इलेक्शन पयलीं आमी सीएमान सांगलें की तें आमी फिक्स करतले। आयज म्हळ्यार आमी काय केलें, आमी फॉलोअप बी खूब टायम केलो, 2022 फॉलोअप केल्लो। आयज म्हळ्यार हें काय केलें ना, जीएससी दिल्ली सांगला की तें ऑक्टोबर म्हळ्यार आतां हें करता म्हूण सांगला, परमनंट करता म्हूण सांगला। आमच्या डिस्ट्रिक्टान आज म्हळ्यार कांय दिल्ली ना।